साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वाठारांतली परिस्थिती आणि घाणयाऱ्या वासाक लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उपरासला। हो प्रकल्प फक्त साळगांव वाठारांतल्या कोयरा खातीर आसा, मात पुराय गोंयचो कोयर हांगासर हाडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। कोयर वेवस्थापनाची जापसालदारकी राज्यभर सारकी वांटून घेवची अशें थळावे सांगतात। त्या गोंयांत पळयता की खंय गेलो की जाल्यार गार्बेज आनी गार्बेज। सालिगांवच्यान जर तुमी येतात जाल्यार गार्बेजीचे ट्रक अशे रितीन चल्ले की जी तांकां कंडिशनां घाला म्हणून सांगलां ती कंडिशनां पाळिनासतना येतात। सगळें घाण गळत आसता, फाटल्यान सगळ्याक वास येता, कितें कितें घाण रस्त्यार पडटा। एक एकदां अर्दो ट्रक वतात चल्लो म्हणल्यार कोणाक कांय खबर ना। तुमी एज अ मिडिया पिपल सगळ्याक भोंवतात, जेन्ना हावजिंग बोर्ड म्हापसासून शिवोले वचपाचो रस्तो आहा तो अख्खो तुमी पळयलो आसतलो गार्बेज प्लांट कसो जाला तो गार्बेज प्लांट न्हू, लोक उडयत आसा आनी म्युनिसिपालिटी मानून घेत आसा, सरकार मानून घेत आसा। हांव म्हणटा जेन्ना सालिगांव आमी पयलीं एक अपोज केल्लो तरी आसतना जबरदस्तीन तुमी तो आमचेर थापलो। आमकां सांगलें की भुरग्यांक सुद्दां इस्कोलाच्या पिकनिकेक वचूंक मेळटलें, कांय प्रॉब्लम जावचें ना। आनी आयज तुमी तेची कॅपेसिटी वाडोवन अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाडटा। बांयगेणी तुमी करूंक सोदतालो तो कित्याक बंद जालो, तो कित्याक अजून तुमी करिना? काकोड्या रेडी आसलेलो प्लांट तुमी कित्याक अजून वापरिना? पेडण्यां सुरू जाल्लो धाकटो एक प्लांट तो तुमी वापरिना। सो जे लोक हांगा सालिगांव पयलीं ओगी रावले अशें दिसता म्हणून तांच्या माथ्यार थापून आतां आमी सगळे ओगी रावतले अशें करून तुमी सोदतात। सालिगांव जो गार्बेज प्लांट आसा, वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा, तो सुरवात करतना खुबशे प्रॉमिसीस केल्ले की हो प्लांट हे भाशेन जातलो, ते भाशेन जातलो। भायलो टुवराक व्हरोन हांगासरल्या लोकांक दाखयल्ले की प्लांट कसो आसतलो। ऑफकोर्स थंय एक थंड वातावरण दाखयल्लें, तो वास येनासलो। हांगा गरम वातावरण म्हणून वास मारता हें आमकां आतां कळून येता प्लांट जाले उपरांत। पूण तेन्ना प्रॉमीस केल्लें लीड एक्सीएम नॉर्थ मरीकर आमकां एक सांगलेलें, प्रॉमीस केल्लें पंचायतीन येवन की ह्या प्लांटाक इतलो बरो रिस्पॉन्स आसतलो आनी इतकी साफ सफाई आसतली की हांगासर पिकनीक करपाक मेळटलें। आतां पिकनीक करपाक मेळटा तेन्ना काय ना तें सगळ्यांक खबर आसा। असो वास मारता की घरा कडेन जेवपाक सारकें जायना। ह्या प्लांटार आतां असो वास येता लोकांक की जेवपाक सारकें ना। गांवांतले लोक जे हे हांगासर लोक जमल्यात ते फक्त ह्याच कारणाक लागून। सालिगांवचे लोक सॉफ्ट टार्गेट पूण कोर्टाक सुद्दां गेल्ले। सालिगांव सिवीक एंड कंज्युमर सेल म्हणून एक संस्था आहा, तेतून हांवूय आसा, ते आमी तेन्ना कोर्टाक गेल्ले आनी कोर्टान खुबशे स्ट्रिक्चर्स तांकां पास केल्ले की कशे तरेन हो प्लांट चलोवपाचो। पूण तशें आजून मेरेन कांय जालें ना।